नमस्कार. अस्मिताच्या आयच्या भागान गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. अशें म्हणटा की बायल जर मनान हाडीत जाल्यार मातेक हात लायत जाल्यार सुद्दां ताचें भांगर करूं शकता. आनी अशीच अस्तुरीक आमी आज मेळपाक वतली. तुमकां सगळ्यांक विचार आयला पडला आसतलो की ही अस्तुरीन अशें कितें केलां. जाणून घेवया तिची यशोगाथा आनी तिणें कशें विश्व तयार केलां आपलें. मातयेंतल्यान एक सुंदर विश्व तयार केलां आमच्या आयच्या अस्तुरीन. कुंभार पॉटरीची ती संस्थापक अन्नपूर्णा झिलू हरमलकर. बिचोलीम इंडस्ट्रियल एस्टेट हांगासर तिणें वेवसाय सुरू केला. तिका कलेची आवड आनी तातूंत लग्न जालें ते कलाकार घराण्यान. थंयच्यान मातयेंतल्यान सुंदर विश्व तयार करपाचो तिचो प्रवास सुरू जालो. मेळुया आमच्या आयच्या सोयरेक. अस्मिताच्या आयच्या भागान आमच्या बरोबर आसा आमची आयची सोयरी अन्नपूर्णा झिलू हरमलकर. आमच्या कार्यक्रमान तुमकां येवकार. मॅडम म्हाका सांगा की ह्या वेवसायान तुमकां कितली वर्सां जाली आनी हो वेवसाय सुरू कसो केलो. ह्या वेवसायान आमकां आतां हांगा इंडस्ट्रीन येयल्यार आमकां आतां 30 वर्सां जालीं. पूण आमी पयलीं घरा कडेन हो धंदो करतालीं. घरा कडेन धंदो करून आमकां अशें दिसलें की खंय तरी इंडस्ट्रीन वचून एक बरें व्हडलें कितें करपाचें अशें दिसलें म्हणून आमी मागीर हांगा येयले आनी हांगा आमचो वेवसाय आतां बरो बेस्ट जालो, व्हडलो जालो. पण तुमी सुरवातीक पासूनच ह्या वेवसायान आशिल्ली. ना, सुरवातीक हांव ह्या वेवसायान नासलें. हो म्हजो घोवाचो वेवसाय, म्हणजे तेंच्या आई बापायचो तेंच्या वेवसाय. हांव पयलीं बाटीक पेंटींग करतालें. बाटीक पेंटींग करतालें तेतून म्हाका अशें दिसलें की लग्न जातकूच हो वेवसाय करपाचो असो म्हणून हांवें म्हाज्या घोवाक सांगलें तूं आमकां डिजायन दी हें कर. तो आर्टिस्ट म्हाजो घोव. तेणी डिजायन दिवपाक सुरू केलें की हांवें मागीर थोड्या भुरग्यांक घेतली, 1, 2, 3 अशें भुरग्यांक घेवन वेवसाय हो व्हडलो करपाचो चिंतलो मागीर. म्हणजे पयलीं पासूनच तुमकां कलेची आवड आशिल्ली आनी तुमचें लग्नय जालें ती कलाकाराच्याच घरान. म्हणजे हो कसो कितें योगायोग आशिल्लो. ते आतां योगाय कसो आशिल्लो तो खबर ना, पूण ते हांव हँडीक्राफ्टान काम करतालें पयलीं. बाटीक पेंटींग करतालें. ते डायरेक्टर आसले पयलीं. ओके, तर थंयसरूच वळख जाली. बरें, जेन्ना हो वेवसाय सुरू केलो तुमी तेन्ना म्हणजे खुबशे अडचणी आयल्या आसतल्यो. अडचणी खूब येयल्या. म्हणजे कितें आशिल्ल्यो अडचणी म्हणजे पयलीं आमच्या कडेन इंडस्ट्रीन येवपाक पयलीं सगळे पयशे पाणी आमकां हेणी हें दिलें. RDA हे आमचे गव्हर्मेंटा कडसून आमी लोन काडले थोडे. तेणी आमकां लोन दिलें आनी लोनाचेर सगळें हांवें केलें. आनी आतां आमचो वेवसाय सामको हें जालो. आतां कामगारूय हांवें वाडयले, सगळें वेवस्थीत आहा. आतां प्रॉब्लम ना म्हाका. तुम्ही म्हणटा ह्या वेवसायान तुमकां सुमार 30 वर्सां जाल्या. सो ह्या 30 वर्सांनी ह्या वेवसायान कितें बदल जाला कसो तुमकां दिसता. ह्या वेवसायान पयलीं आमी ल्हान हांव करतालें. बारीक करता करता मागीर एकदम मोठ्याचेर पावलीं आमी. म्हणजे आतां व्हडलीं कामां घेता आमी. हॉटेलाची कामां करता सगळीं. आनी गोवा आर्टिस्ट आसल्या म्हणून तूं म्हाका डिजायन जाय ते दिता. म्हणजे डिजायनाचें म्हाका प्रॉब्लम ना. कितें कोणाचें काम कितेंय येवं न्ही, आमी करूं शकता. म्हणजे इतल्या वर्सां हो तुमी म्हणटा की पयलीं एक ल्हान आयटम्स तुमी करताले, आतां व्हडले आयटम्स येवपाक. पण हरशी बदल कितें जाला कसो दिसता. म्हणजे समाजानूय म्हणटा तशें ह्या वेवसायाक कितले प्राधान्य मेळटा किंवा कशें कितें तुमचें. प्राधान्य खूब आसा, पूण तें करपाकूच जाय. काम करपाची सारकें आपणाक घेता आनी हें हार्डवर्क न्हू सारकें. म्हणजे कामूय जावपाक जाय आमच्या कडेन. त्या खातीर कामगारूय तशें मेळपाक जाय. सगळे खूब प्रॉब्लम आहा. म्हणजे सोंपेपणी हें काम जायना. आनी मागणी कशी आसता हेका आतां. मागणी खूब आहा. लोक हांगा खूब लोक येता हांगा काम व्हरपाक. हॉटेलांय आमची चालू आसता कितें. पूण कामूय जावपाक जाय न्हू. कामगारूय आतां मेळना. कामगारांचे खूब मोठे प्रॉब्लम जाला आतां. पयलीं कशे कामगार मेळटाले, भरपूर कामां करतालीं आमी. आतां आमकां कितें 15 दिसांनी काम दिता म्हटल्यार आतां म्हयनो सांगचो पडटा लोकांक. आनी जेन्ना तुमी हो वेवसाय करता अशें तुमी सांगलें की चडसो जो वेवसाय आसा हो लेबरांचेर डिपेंडंट आसता. सो तो एक मेजर प्रॉब्लम आसा. पण हेच्या व्यतिरिक्त आनी कितें प्रॉब्लम्स तुमी फेस करता. कितें प्रॉब्लम म्हणजे गव्हर्मेंटानूय आमकां मातशें हें करूंक जाय. आतां पळय आमचें येदें व्हडलें हें चलता जाल्यार गव्हर्मेंट म्हणून खंय आमकां कितें पळयता. आमी स्वता काम करता, सगळें आमी करता. आमी पात्रांव आमी भुरग्यांक घेवन हांव काम करता. आमी अशें म्हणजे हें काम तें करता तशें जायना. आमी स्वता काम करता. हांव म्हजो घोव म्हणजे फॅमिलीच आमी कामाक आसा आनी कामगारांक घेवन आमी काम करता. अशें न्हू की दुसऱ्याचेर अवलंबून आमी काम ना. समज एक वेळ कामगार ना सुद्दां आसलो तरी सुद्दां आमी काम करूंक शकता. पूण आतां कितें आमकां खूब तेंप जालो न्हू म्हणटकूच तितलें काम हार्डवर्क जायना आमच्या कडेन. इतलेंच हें. म्हणजे ह्या वेवसायाक कितली मागणी आसा लोकांची. ह्या वेवसायाक भरपूर मागणी आसा. हांगा लोक भरपूर येता. सगळे गिरायक भरपूर आहा. कामूय करपाक जाय. कामूय करपाची आमची कॅपेसिटी तशी आहा. कांय प्रॉब्लेम ना. आनी बरें चलता आमचें वेवसाय तर सामको सारको उत्तम. फक्त काम करपाचें लोकांक हें जाय.
म्हणजे काम करूंक जाय हांगा वेवसायाचे कांयच प्रॉब्लेम ना. ओके, पण मेन प्रॉब्लेम कितें आसता हांगासर ह्या धंद्यान? मेन प्रॉब्लेम म्हणजे माती हाडपाक जाय आमकां सगळे मनीस माती मळपाक जाय सगळे ते म्हणजे जे गोवा मटेरियल आहा ते आमकां मातशें प्रॉब्लेम जाता. ते हाडपाक जाय हें करपाक जाय कामाचें व्हडलें काम आमी करूंक शकता कितलें ते मटेरियलाचे बी लोकां कडसून मागोवन घेवचें पडटा आनी कितें हाडचें मनाय कामेरी घालून ते सगळें काम करून घेवचें पडटा तेच्या उपरांत आमचें काम सुरू जातलें न्हू. हे आमकां प्रॉब्लेम खूब आसता. ओके, आणि तुमी स्वता तुमकां करपाक येता की ना हे सगळें? आमी स्वता करता. म्हणजे तू हे सगळे वेवसाय म्हणजे तूंय करता की ना? म्हणजे तुका पयलीं पासून आवड आशिल्ली आनी तूं शिकली काय कोणें शिकयलें तुमकां? ना पयलीं हांव सांगलें न्हू तुमकां पयलीं म्हाका आर्टाची हें आसली पूण हांव बाटीक पेंटींग करतालें. मागीर कितें जालें हांगा लग्न जाल्या उपरांत हे म्हाका वेवसाय हेंच्या घरानूच चालू आसलो म्हणजे म्हाका थोडें येतालें काम बी तेतून हांवें ते ट्राय करून सगळें म्हणजे सामकेंच हांव शिकलें म्हणजे कलरींग बी सगळें हांव करता आतां. आनी आतां हांव भुरग्यांक घेवनूय तांकां सगळें शिकयता तांकां दाखयता ती काम करूंक शिकली. एक 10-12 लोक म्हाज्या कडेन आसा ते बी आपले पोट चलयता त्या कामाचें. आणि जेन्ना आमी खंयची बायलेचो म्हणटा तो बायल वेवसाय करपाक वता तेन्ना सरकाराची खुबशी येवजण्यो आसात, ह्यो येवजणी तुमच्या पर्यंत पावल्यात की ना? हे येवजणे अजून हांवें तर कोणाचे घेवंक ना कळ्ळें तुका. अजून हांव स्वता म्हणजे म्हाज्या कडेन कितें जाता हे पळय हे सामान विकलें त्या सामानार ते हाडले ते सामानार अशें करूनच हांवें येवजण्यो केल्यो. गव्हर्मेंटाचे अजून येवजण्यो एकूय पूण आतां हांव घेवंक सोदतां कळ्ळें. आतां म्हजे सुनेकूय हांव भितर घेवन ह्या हितून वेवसायान घेवंक सोदता आनी तेच्या हेचेर कितें तरी करपाक अशें सोदता. पळोवया आतां कितें जाता. बरं, पण ती काय आवड आसा की ना हेतूंतली सगळे? ती काय हितून कलेच्या हितून कितें करता ती? आसा येता बी केन्ना येते सद्या आतां ल्हान भुरगे आहा न्हू तेका लागून तिका मातशें प्रॉब्लेम आहा. म्हणजे तू स्वता एक वुमन एम्पावरमेंट तुवें स्वता खातीर केलाच, पण अशें खुबश्यो बायल्यो आसा तांकां तूं वेवसाय दिता सो तांच्याय घराक एक मदत जाता. सो कितल्यो बायल्यो तुजे कडेन अश्यो आसा हांगा? बायले आमच्या कडेन 6 जाणां आहात. 6 जाणां आनी 2 दादले आहा. ते सगळीं मेळून आमी कामां करता. आनी तांकांय कितें ट्रेनींग बी अशी तुमी दितात? ट्रेनींग पयलीं येयले काय तांकां शिकोवचेंच पडटा न्हू. तांकां सद्या तर आमचे एक 6-7 म्हयने भरपूर तांकां पयशे दिवन तांकां शिकोवचेंच पडटा कित्याक तेंचें बसूंक जाय न्हू काम. थोड्यांक इतलें बी आहा की अजून थोड्यांक कळना काम करपाक पूण बाकीचे जे लायट कामां आसा पॉलिशींग आसा आनी कितें अशें कामां दिवचें पडटा म्हाका. पण आतां हे सगळे जेन्ना करताली तूं म्हणटाली तूं फक्त पेंटींग तुका येताली, पण हे सगळे बारीक बारीक ज्यो गजाल्यो आसा ह्यो माती एकठांय करून हाडप किंवा ते सारके तेचे मोल्डिंग करप आनी तातूंत पॉलिशींग करप ताका एक आकार दिवप ह्यो सगळ्यो गजाल्यो स्टेप सगळी जी आसात हेका शिकून घेवपाक तुमकां बरोच टायम लागला आसतलो. आनी ते कशें तुमी कितें तरी क्लासिसांक गेली किंवा ट्रेनींग घेतली तुमी? ना क्लासिंगाक वचूंक ना. म्हाजी घोवाची आई आसली पळय तेच्या आनी तेची भयणी एक आसली त्या भयणी कडेन हांव सगळें शिकलें हें काम बसून. तांकां पयलींच जातालें? पयलीं येतालें तांकां. ती बरें सामान करताली. म्हाजी सासूमाय आहा न्हू ती सामकी व्हडली आर्टिस्ट आसली. तिच्या कडेन बसून हांव सगळें काम शिकलें. मागीर हांवें म्हटलें आमी इंडस्ट्रीन एक धाकटेशे जागो घेवया आनी सुरू करुया. हांगा कोण येतले घरा कडेन अशें म्हणून हांवें तें मागीर इंडस्ट्रीन येवपाक कारण हांव जालें. आतां आमचें खूब फेमस जालें. बरं, तुमी मातशें म्हणटात की खूब फेमस जाला, पण हाजें सगळें श्रेय तूं कोणाक दिवंक सोदता? हाजें सगळें श्रेय म्हज्या घोवाक. कित्याक हे घोवान जेन्ना आमकां सपोर्ट केलो की डिजायन दिवपाक आनी जेन्ना तेणी डिजायन दिले तेन्ना आमी हें काम करपाक शकलीं. डिजायन दिना म्हाका डिजायन तितलें करपाक कळना म्हणून तेच्या कडसून हेल्प घेवन हांवें डिजायन केलें. आनी मागीर हांव आतां करता. आतां कांय प्रॉब्लेम ना तशें, पूण पयलीं खूब म्हाका कठीण जालें हें काम करतना. जशें तुमी म्हणटात की खंयच्याय बायलेक एक मेन आदार जाय आसता, एक सपोर्ट जाय आसता तो घोवाचो आनी तोच तुमकां सपोर्ट घरांतल्यानूच मेळ्ळो. ताचे भायर तुमच्या मायनूय तुमकां बरेंच सपोर्ट केलें आनी होच सपोर्ट तुमी आतां कितलेशेच बायलांक दितात. तांचो वेवसाय उबो करपाक तुमी मदत करता, तांचें घर चलोवपाक. पण ह्या सगळ्या भितर तुमी आदी पासून इतली स्ट्रॉंग आशिल्ली की आतां कॉन्फिडन्स लेवल वाडला कसो दिसता? आदीं हांव तितलें स्ट्रॉंग आसलें म्हाज्या कामान हांव आसलें बरें, पूण मागीर हें काम घेतकूच म्हाका थोडें अवघड जालें की हें जातलें म्हज्या कडेन काय ना जातलें. म्हजे घोव आनी जातलें कर तूं अशें करून हांवें 1-2 भुरग्यांक पयलीं घेतलीं म्हाज्या वांगडा आनी हांवें काम सुरू केलें. सारकें हे इंडस्ट्रीन इल्लीशी एकूच रूम केलो हांवें पयलीं कित्याक लोन बी काडून भंय दिसपाक लागलो जातलें काय ना जातलें अशें करून. मागीर तें करता हांव 2-4 भुरग्यांक घेवन सुरू केलें. लोक खूब येवपाक लागलो आनी आतां म्हणटा हांव चेडो म्हाजो सगळें पळयता म्हणटकूच तो इंटरनेट आनी कितें कितें आतां भरपूर लोक येता, भायले सगळे लोक हांगा येता. आर्किटेक्टर हांगा आसता, डिजायनर आसता, गार्डनवाले आसता, सगळ्यांची कामां चालू आसता हांगा आतां. हे आतां व्हडले आमी सामान जे करता ते सगळे भायल्या लोकांचे.
म्हणजे तुमकां गोंयान आनी गोंयच्या भायरूय मागणी आसता की गोंयानूच हे करतात तुमी सध्या? गोंयच्या भायरूय मागणी आसता, गोंयानूय आतां आसता मागण्या. गोंयची जर सगळी हॉटेलां तुवें पळयशी आतां हे तुवें म्हटलें जाल्यार चडशें आमचेंच सामान तुमकां दिसतलें. ओके. आणि आता हो व्यवसाय चालू तुमचो आसा, सो वेगवेगळे कितें ना कितें तुमचे चालूच आसता, पण हो डिझायनी लेटस्ट आता कशें अपडेट करपाचे किंवा हे सगळें तुम्ही शिकून घेतला की ना? हय, लेटस्ट म्हणजे आतां म्हाजो घो आसता, चेडो आसता. चेडोय म्हाजो बरें काम करता सगळें आर्टाचें. म्हणून आमी सगळीं मेळून तो डिझायन दिता आनी कितें कितें भायले डिझायन. घोव म्हजो फटाफट डिझायन सगळें करता. म्हणटकूच आमकां व्हडलेशें म्हाका प्रॉब्लम कांयच जायना. म्हणजे आमीच सगळें करता. आमकां कोणाचें सपोर्टींग बी अशें गरज पडना. हे सगळेच कलाकार घरान आसात. म्हणून आमकां कितेंच लागना दुसऱ्यांचें कितें. आणि जेन्ना हो आता स्टार्ट केल्ले तुमी आनी आयचो दीस कशें दिसता फिलींग? म्हणजे एक सक्सेसफूल बायल म्हणून, एक सक्सेसफूल एंटरप्रिनर तुमी म्हणून आसात, सगळे लोक तुमकां वळखतात, सो आतां कशें फील जाता? आतां म्हाका खूब बरें दिसता की हांवें हें सगळें केलें आनी खूब बरें जालें. आनी हेच्या फुडें हांव आनीक सुद्दां समज म्हाका शक्ती आसली जाल्यार हांव करूंक शकतलें अशें म्हाका. आनी हांव एक मिनीट अशें वेस्ट करिना टायम. हांगा येता सगळें कामाचेंच म्हाज्या हितून आसता. हांव घरान सुद्दां कितें पळयना. म्हाका दिसता म्हजो प्रश्न होच आशिल्लो फुडलो की घर आनी हो व्यवसाय हो कसो तुमी तालमेल तुमचो बसता? करता हांव कितें घरा कडेन एडजस्ट करून हांगा येता. आनी म्हाज्या घराकूय म्हाजी सून आसता आनी दुसरें म्हजें एक चली आसा. आनी घरान एक अशें म्हणजे दवरला कामाक हांवें. तांकां सगळें हें करून एडजस्ट करून हांव हांगा येता आनी काम पळयता. सगळे कामगार बी हांवूच पळयता. अशें हें ना की कामगारांकूय पळयता, कामूय पळयता, लोक गिरायक येता तांकांय पळयता. बरें, पण एक बायल म्हणून तुमकां कितलो सपोर्ट मेळटा कसो दिसता लोकां कडल्यान? की थोडे कामगार अशे आसतात की ना, एक बायलेची आपूण गिरायक आयकूं, अशी थोड्यांची मेंटेलिटी आसा दादल्यांची, किंवा कोणीय जर एक गिरायक आयलें तांकां दिसता की बायले कडेन आपूण कित्याक डील करूं. पण तुमच्या बाबतीन अशें केन्ना कितें जाल्लें? सगळे चडशे लोक आतां तुका सांगता गिरायक येता. म्हाजो चेडो आनी आतां पळयता, पूण ते कितें म्हणटले, ती आसा जाल्यार आमी येता. म्हणजे इतलें तांकां हें आसा की हांव सामान लोकांचें टायमींग दिता, टायमींग सगळें करता. हिसरूच हें ना. तूं खंयच्याय गिरायक आतां म्हणजे कितलीं गिरायक आहा, गोंयान आसा, भायर आसा, एका फोनार म्हाका सांगता अमकें म्हाका जाय सामान, मागीर हांव रेडी करता. बरें, हो आतां वेवसाय जर कोणाक सुरू करपाक जाय तर तुमी कितें सांगतले तांच्यांनी? कसो सुरू करचो पडटलो हो करपाक जाय जाल्यार? म्हणजे फर्स्ट स्टेप कितें घेवचें पडलें तांकां? फर्स्ट टायम म्हणजे कितें, आपणाक पयलीं मनान दिसूंक जाय की आपूण हें करतलें म्हणून. तेन्नाच जातलें न्हू काम. नाजाल्यार तूं काम करतलें मागीर हें करता, पयशाचें चिंतूंक जायना. पयलीं काम करपाचें चिंतपाक जाय. काम केलें पयशे तुका आपोआप मेळटले. कामूच करूंक ना जाल्यार कितें? काम करपाची मनशाक, बायले मनशाक जावं कोणाकूय धमकी जाय की आपूण हें काम करतलें म्हणून. जेन्ना तूं काम करतली तेन्ना तुका सगळें मेळटलें. काम करिनासतना हांगा कांयच शक्य ना. म्हाका दिसता आमची जी आईची अस्तुरी आसा अन्नपूर्णा, ती खरेंच इतले अनुभव तिका आयिल्ले आसा ह्या 30 वर्सां ह्या वेवसायान. ताका खबर आसा की मनशान पयलीं किंवा बायलेन खंयचे एक जिद्द आसपाक जाय की आपूण हें काम करतलेच. आमी सगळ्यांक पयलीं कितें चिंततात, प्रॉफीट जातलें की ना, हें जातलें की ना, पण तिजो अनुभव म्हणटा की पयलीं मनान एक जिद्द दवरात की तुमकां हें काम करपाकूच जाय आनी हाच्या फुडार तुमी वतली तेन्ना तुमकां प्रॉफीट जातलें. आमची भासाभास हांगा चालूच आसतली. त्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी उपकार. आनी आमचे बरोबर आमची आयची सोयरी आसा अन्नपूर्णा झिलू हरमलकर, आणि तिचे कडल्यान आमी खुबश्यो गजाली जाणून घेतात की आज तिणे हे जे विश्व तयार केला स्वता खातीर आनी खुबश्या लोकां खातीर, तिजे कशें वाटचाल आशिल्ली आनी तिजो हो प्रवास कसो आशिल्लो. आणि आतांच आमी उलयताली की खंयच्या बायलेक, खंयच्या कोणाक जर वेवसाय सुरू करपाक जाय जाल्यार तुमी सांगले की पयली स्टेप जे जाय मेन इम्पॉर्टंट ते तुमकां एक ध्येय आसपाक जाय की आमकां हें करपाकूच जाय. ताच्या फुडें कशें कितें प्रोसेस? तेच्या फुडें प्रोसेस म्हणजे कितें, हे मनशान धरलें काय तें काम करपाचें, ताका एकदां आवड निर्माण जाली काय तेणी काम करपाचें तें. आनी काम सोडपाचें ना की आतां चल गिरायक ना आनी आतां हांव कितें करूं, अशें करीत रावपाचें. कामाक केन्ना ना केन्ना कोण ना कोण मनीस येवन तें काम जायच पडटा आनी तें काम खपता. म्हाका तरी विश्वास आहा की हांवें कामां आमी करून अशें आमचे स्टॉक सुद्दां उरल्या पूण कामां गेलीं आमची. म्हणून तेचेर हे काम आनी कामाक इतलें काय ते सारकें त्रास ना. आपूण काम करीत जाल्यार दुसऱ्यांक पेमेंट दिवंक जाय, हें करूंक जाय अशें ना. आपूण स्वता पयलीं करून मागीर तूं कामगारांक घेवंक शकता. तूं स्वता सगळे पयलीं कामगार घेता आनी मागीर तांकां कशें पेमेंट दितलें
स्वता आपूण पयलीं करपाक जाय काम, मागीर कामगार दवरतलो आनी कितें. आतां म्हाज्या कडेन कितलेशेच भुरगे पयलीं कामाक आसले, त्या लोकांनी आपूण स्वता वचून वेवसाय केले आनी ते येताय बी हांगा. कितें समज तांकां गरज आहा कितें आहा जाल्यार ते विचारूंक बी येता म्हज्या घोवा कडेन बी. पूण तशे गेले लोक सुद्दां. पूण हे तुमकां दिसता की खंयचो वेवसाय जर करता जाल्यार तेची जाणकारी पयलीं आपल्याक आसूंक जाय. कोण ना लेबरत सो तांच्या खातीर काम उरोंक ना. तशें आमचें उरना. समज आतां लेबर ना जाल्यार आमी करूंक शकता, आमी स्वता करता. आतां समज एक मनीस आयटम व्हरूंक येयलो जाल्यार हांव सुद्दां पॅकींग करूंक वयता. योग ना चल हांव येता पॅकींग करपाक. अशें ना की तेच्या खातीर तें काम ओडटलें हो कामगार नाल्यार ते तशें आमी तशें दुसऱ्याचेर अवलंबून ना. कामगार घेता, आमकां हेल्पाक जाय न्हू कामगार, म्हणून कामगार जाय म्हाका. मागीर तितलें बरें व्हडलें काम जाता, फास्ट जाता, एकट्याक पुरो जायना म्हणून कामगार घेवचे पडटा. नाल्यार तशें कामगार ना जाल्यार आमी येना तशें जावंक शकना. कित्याक आपणाक स्वताक काम येवपाक जाय. जेन्ना तूं स्वता करतलें तेन्ना तूं बाकीचें सगळें करूंक शकतलें. तूं जर दुसऱ्याचेर अवलंबून रावतलें जाल्यार तुका कांयच करूंक तूं शकना. तूं मागीर दुसरो येतलो, तेची वाट पळयतलें, ते मागीर म्हाका तो येतकूच हांव तें करतलें काम अशें रावत जाल्यार तूं गेलें, काम तुजें जावंक शकना. आनी मागीर तो फुडें सामान खंयच्यान हाडपाचें किंवा कशें आपलो सेटअप करपाचो तो कसो कितें करचो पडटलो तांकां? सामान तें हाडचेंच पडटा न्हू. सेटअप म्हणजे कितें, जे वस्तूक सामान जाय तें आमकां हाडचें पडलें, तेचें सगळें काम करचें पडलें कामगारांक घेवन. जावं हांव सगळें माती रेडी करूंक जाय, सगळें करूंक जाय. प्लास्टर हाडचें पडटा, सिमेंट हाडचें पडटा, माती हाडची पडटा शेतांतसून, ती मागीर सुकोवन ताका गाळून सगळें तेची मळून तेची रास करची पडटा. तेच्या उपरांत काम सुरू जाता आमचें. म्हणजे पयलें ताका काम करपाक खूबच श्रम करचे पडटा. अशें ना की रोखडीच माती घेतली रोखडेंच काम केलें तशें जायना. खूब कश्ट करचे पडटा. तेन्ना ती माती तयार जातली तेन्ना तूं कामाक बसतलें न्ही. नाल्यार तूं म्हणजे सोमतीच माती घेवन कामाक आतां सुरू करुया तशें जावचें ना. खूब श्रम करचे पडटा. सोंपेपणी कांयच जावंक शकना. बरें, जेन्ना तूं म्हणटाली पळय आतां खंयचो वेवसाय जेन्ना करता आनी जेन्ना तो बिझनस सारकें जायना किंवा सेल जायना तेन्ना आमकां खंय तरी एक निराश जाता. पण तुमच्या बिझनसान अशें कितें जाल्लें केन्ना की असो केन्ना काळ आयिल्लो जेन्ना तुमी खरेंच निराश जाल्ली? ना, पयलीं आमी काम करतालीं हॉटेलचें बारीक बारीक बारीक. थोडे मदीं मदीं निराश जाता न्हू. इतलें काम केलें आतां तें खपपाक जाय. आमी मदीं 2-3 हांवें एग्जिबिशनां सुद्दां केलीं. एग्जिबिशनां करून मागीर जे केन्नाच एग्जिबिशनां करूंक ना. इतले लोक हांगा येतात आतां. एग्जिबिशनां करपाचें टायमूच ना म्हाका आतां. पयलीं 2-3 एग्जिबिशनां करून हांवें काडलीं. एक कला अकादमीन आमकां दिलें जागो, थंय केलें हांवें. एक आनीक अशें पयशे भरून केले. अशें 2-3 परत मडगांवां एक केलें. अशें 2-3 एग्जिबिशनां करतकूच मागीर म्हाका करचें पडोंक ना एग्जिबिशन. आतां तुमी स्वता एक बिझनस सेटअप केला, खुबशा लोकांक तुमी बिझनसूय दिता. सो खंयच्या तरी एका तुमकां अचिवमेंट कितें मेळ्ळा आज पर्यंत, अशें कितें अचीव केलां? अचिवमेंट म्हणून कितें म्हणून सांगू, मेळ्ळें म्हाका. एक म्हाका भायर मेळ्ळें. हांगाच गोंयचें हांवें एक डिजायन केल्लो ती एक मेळ्ळें. भायर वचून म्हाका घेवपाचें आसलें तें दिल्ली वचून. पूण हांवें मागीर वचोंक ना. मागीर त्याच लोकांनी हाडून आयडियेचे म्हाका लोकांनी हाडून दिलें हांगा. तूं कित्याक घेवंक ना आनी तें एक मेळ्ळें. आनी तशें हांव वचोंकूय ना, पार्टिसीपेट जावंकूय ना खंयसर. कळ्ळें तुका? तूं इतलेंच म्हजें. तें हांगा वच तें कर तें तशें हांव वचोंकूच ना. म्हणजे म्हज्या कामानूच हांव उरलें. आमी हांगासर पळयतात की खुबश्यो सुंदर सुंदर वस्तू हांगासर केल्ली आसा आनी ह्या सगळ्या वस्तून फाटल्यान ही एक अस्तुरी आसा जी मन लावन हांगासर हें सगळें करून घेता. तर आमी तिजेच कडल्यान जाणून घेवया की ह्यो सुंदर वस्तू ती कशी करतात आनी ही सुरवात खंयच्यान पासून जाता ती आमकां ती दाखयतली. तर आमी हो एक ल्हानसो प्रवास जो हांगासरलो पळोवया. हे विश्व कशें तयार जालां आनी सुंदर सुंदर जे वेगवेगळे वस्तू आमकां दिसता त्यो कशें तयार जातात त्यो. ही माती आमी शेतांसून घेवन येता. शेतांसून हाडली, हांगा राशीक मारली काय मागीर ती सुकयता. सुकयली काय मागीर मशिनान घालता. मशिनान घातली काय अशी बारीक जावन येता ती. बारीक जाली काय मागीर ती आमी गाळून सुकत उडयता. सुकोवन जाली काय मागीर ती तेची घट्ट जाली काय मागीर भितर हाडटा. भितर हाडली काय मागीर एक आमचो मनीस आहा पळय तो पांयांनी मळटा माती. पांयांनी मळ्ळी काय मागीर ती रास मारता आमी. रास मारली काय मागीर कामाक घेता आमी ती माती. म्हणजे इतले सगळे प्रोसेस आमकां करचे पडटा मातये खातीर. एक 8 दीस अशें, म्हणजे एक रास जावपाक 8 दीस तरी करचे पडटा. इतलें काम करून मागीर ती एक रास तयार जाता आमची. मागीर कामाक सुरू जाता आमकां माती घेवपाक.
येता पळय ही आतां माती मळी न्हू हांगा हाडले आमी ही माती हाडली आतां पळय ते प्रेसींग करता पळयता प्रेसींग करून प्रेसींग केलें काय मागीर ते हे येयले हे आतां प्रेसींग करता पळय दाखयता प्रेसींग करून अशें दाखयले गोश्टी आतां प्रेसींग करता अशें प्रेसींग की सगळे ते सारके जावपाक जाय तेजेकी जावपाचें ना हे पयलीं आमी मातयेचें करता हातीन डिजायन हातीन केलो न्हू तर तेचो मागीर प्लास्टर पेंट घालून मोल्ड काडटा मोल्ड काडलो काय मागीर हे पळय अशें भुरग्यांक मागीर सोंपें पडटा काम करता मागीर वयर डिजायन करपाक जाय ते आमी करता मागीर वयर डिजायन बारीक बारीक तांकां डिजायन घालूंक जाय ते सगळें मागीर हँडमेड काम फक्त प्रोसेस ती इतलो मोल्ड येयलो काय आमकां सोंपो पडटा करपाक हेच्या उपरांत हेका डिजायन आसा सगळे हांगा डिजायन आसा म्हणजे फूल कशें दिसपाक जाय म्हणून ते मागीर आमी सगळे हातान करता हे फक्त हे पयलीं आमी ऑलरेडी आतां आमकां फॉर्म जाय न्हू मातशें म्हणजे ते फॉर्मा खातीर हे आमी आकृता करता हेचो मोल्ड काडटा मोल्ड काडलो काय समज कोणाक 10 पीस जाय सेम जाल्यार हे मोल्डान आमकां करूंक मागीर हांगा आमी आमकां जाय तशें डिजायन करता हे जाले रेडी काय हे फिनिशींग करता हांगा हे भुरगे हे आतां हांगा फिनिशिंगाक येयली आमी हे फिनीश जाले काय मागीर तशें सुकले काय ते पळय पॉलिशींग चालू आसा पॉलिशींग जालें काय ते मागीर भट्टेन वयता सामान आमचें मागीर 2 दीस भाजूंक वयता आमचे 2 दीस भाजून जाले काय मागीर ते सामान रेडी जावन तशें येता मागीर पेंटींग मागीर कोणाक समज पेंटींग जाय जाल्यार पेंटींग करता कोणाक तशेंच जाय टेराकोटा कलराचे जाल्यार तशें दिता कोणाचे जे गिरायकाचे कशे कशे ऑफरी आहा तशें तशें मागीर सामान करता आमी तयार आमच्या आईच्या अस्तुरीन अन्नपूर्णा हांणी केल्लो हो सुंदरसो विश्व जो तयार केला हो तुम्ही पळयला आणि तुम्ही पळोवंक शकता की त्यांची कितली मेहनत लागली आसली हे सगळे तयार करपाक आणि तिने तशें सांगला की मेहनत ही जायच तुम्ही म्हाका सांगा की आता फुडले तुमचे आता स्वप्न कितें आसा फुडारा खातीर फुडारा खातीर स्वप्न म्हणजे हो वेवसाय आहा तो म्हाज्या भुरग्यांनी बी फुडें व्हरपाचो आनी वाडोवपाचो कित्याक आमी आतां इतलें केलें न्हू म्हणटकूच तेंच्यांनी हेच्यार ह्या बिजनेसार जावं ह्या वेवसायार तेंच्यांनी लक्ष घालून भुरग्यांनी म्हाज्या वाडोवपाचो आनी दुसरें म्हणजे हे लोकांनी सुद्दां अनुभव घेवपाचो की काम हे करपाकूच जाय आनी केलें जाल्यार सगळें बरें जाता म्हणून आनी आपले वेवसाय आपूण स्वता करीत जाल्यार सामकें बरें न्हू बायलांक घरानूच रावन घरानूच सगळें करपाचें अशें ना थोडे घरातले करून भुरग्या बाळांचें करूनय बी वेवसाय करपाचो आनी करीत जाल्यार सामकें बरें आपणाक आता कितल्योश्योच बायल्यो आसा ताच्या खातीर तूं एक इन्स्पिरेशन आसा ह्या बायलां खातीर तूं कितें संदेश दितली ह्या बायलांनी वेवसायान अशें म्हणजे बायलांनी घरानूच रावपाचें न्हू वेवसाय करपाचो
आनी होच वेवसाय न्हू, आपणाक जो येता तो वेवसाय तेंच्यांनी करपाचो, पूण कितें तरी करून दाखोवपाचें. कित्याक बायलांनी सदांच घरान रावचें, रांदचें, हें करचें, अशें करपाचें. आपणाक जाता तें वेवसाय करून तेंच्यांनी फुडें सरपाचें. घरानूच हें करून रावपाचें ना, अशें म्हाजें मत आहा. जें करूंक सोदता न्हू तें जातलें आपल्या हातान आनी तें करपाचें तेंच्यांनी. अन्नपूर्णा हांणी आमकां खूब बरो संदेश दिला सगळ्या बायलां खातीर की तुमच्या मदीं जी कला आसा तीच कला घेवन तुमी कसलो वेवसाय करूं शकता आनी हो वेवसाय करा. फक्त घर सांबाळप हो तुमचो विश्व न्ही, पण तुमच्या भायरूय खूब तरेचे तुमकां विश्व आसा ते तुमी तयार करूं शकता. आनी होच संदेश घेवन आमची आयची कार्यावळ आमी हांगाच सोंपयता. तुमी हांगासर आमकां येवपाक दिले, हे सुंदर तुमचे वेगवेगळी कलाकृती आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. तुमी आमकां ही कशी करपाक जाय तीय दाखयली आनी वेवसाय कसो सुरू करपाक जाय हाजे बद्दल आमकां खूब सांगलें. तुमी इतली व्यस्त आसता तरी आसतना आमकां इतलो वेळ दिलो, ताका लागून खरेंच मना काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं तुमकां. तुमी हांगा येयली आनी आमचें सगळें विश्व पळयलें. हें जाता आमचें सगळें जगभर वयतलें. आमकां तुमच्या कडसून खूब थँक्यू व्हेरी मच तुमचें. देव बरें करूं तुमकां. जशें आमी सुरवातेकूच सांगल्लें की एक बायल जर मनान हाडीत जाल्यार ती मातयेंतल्यानूय मातयेकूय भांगर करूं शकता. आनी अशेंच तुमी पळयलें आज आमचे बरोबर आशिल्ली आमची आयची अस्तुरी, तिणें हो जो भांगर केला आपल्या मातयेंतल्यान हें तुमी पळयलें. तर हीच देख घेवन तिजो संदेश आमी मतीन धरून आमची आयची कार्यावळ आमी हांगाच सोंपयता. फुडल्या भागान मेळुया अशाच एका अस्तुरीक. तोपर्यंत पळयत रावात अस्मिताय, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. देव बरें करूं.